त्या पंचायतीक खंय कांयच खबर ना। पंचायतीन हे बांदकामांक कसली परवानगी दिल्ली ना। पंचायतीक घेणे देणें कांयच ना ताका, आनी पंचायती काय तेंच्यांनी कळयल्लें ना आमी घरां बांदता म्हणून, आनी काय परमिशन घेतलें ना पंचायती वतीन कसलें, आमकां खबर सुद्दां ना तेंच्यांनी थंय घरां बांदलेलीं आसा म्हणून। काय एनओसी घेतलेली ना, कसली लायटीची एनओसी घेतलेली ना, ना नळाची एनओसी, इवन पंचायती कंस्ट्रक्शन एनओसी सुद्दां घेतलेली ना। घर नंबर दिवच ना न्ही, पंचायतीन कांयच घेणे देणें कांयच ना तेंचे कडेन। पंचायत हाचेर खंय कारवाय करतली, मात हे सगळें चालू आसा सरकारी फॉरेस्ट जमनीत। फॉरेस्टाच्या अधिकाऱ्यांनी कारवाय करची म्हूण सरपंच मागता। पंचायत म्हणजे एक्शन आमी आतां मिटींग ठरयलां की तेंची कारवाई करपाच्यो, कोणी इलिगल की तेंच्यांनी जी फॉरेस्ट एरिया पडटा फॉरेस्टान एक्शन घेवपा जाय। तेन्ना हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक मागता की तेंच्यांनी ताबडतोब तेंचे सायट विजीट करून तेंच्यांनी एक्शन जाता तेचे क्लीन एक्शन घेवची। हाचेर जर वेळारूच कारवाय जाली ना जाल्यार गोंय अंसुलेच्या सरकारी फॉरेस्टांत मोती दोंगर जावपाचो प्रशांत देसायाक हुस्को। अंसुले गांव आसा तो मोती दोंगर ह्या रुपान कन्वर्ट जातलो। तितून म्हाका दिसता अशें जर चलत जाल्यार 100% जातलो, कांयच डावट ना। आनी म्हाका याद आसा आमचे स्थानीक आमदार प्रताप सिंग राणे हेंच्यांनी 4 वर्सां 3 वर्सां पयलीं हो विशय काडलेलो, जेन्ना आमची पंचायत आसली तेन्ना आमकां बरें पडटालें की आमदारान जेन्ना विशय काडटा की थंय फॉरेस्टान घरां जातात तेजेर कंट्रोल करप। पूण आतां पळयत जाल्यार तो सगळो कंट्रोलूय गेल्लो आसा। म्हाकाय खबर ना आतां भितून कोणाक चड इंट्रस्ट आसा आनी कित्याक लागून हे इल्लिगल लोकांक किंवा गोंयकार सोडून भायल्या लोकांकूच कित्याक दितात। दुसरें म्हणजे तांकां लायट आसा, उदक आसा। म्हादय अभयारण्यांतल्या गांवांनी फाटलीं कितलींशींच वर्सां रावपी भुमिपुत्रांचेर फॉरेस्टाचे अधिकारी कायद्याचेर बोट दवरून कारवायो करतात। मात हे अंसुलेच्या सरकारी फॉरेस्टांत ह्यो सगळ्यो बेकायदेशीर गजाली चालू आसतना राना अधिकारी न्हिदले काय म्हूण प्रस्न। जाल्यार आज जर 70 जर ते लोक आसात, जो विशय आतां चालू आहा 70चो फॉरेस्टान जे लोकांक तांकां उखलबडे करपाक, तांकां उखलपाक किंवा तेंची हानी करपाक, घरां बंद करपाक फॉरेस्टाक कळटा, पूण हांगा लक्ष घालपाक तांकां टायम ना, तांकां इंट्रस्ट ना हेंच कळना आमकां। अंसुलेच्या सरकारी फॉरेस्टांत बेकायदेशीर घरां, गुदांव, जमनींचे प्लॉट सगळे तयार, मात राना अधिकाऱ्यांची कसलीच कारवाय ना। दुसरे वाटेन 70च्या भुमिपुत्रांची मात राना खात्याच्या नेमांचेर बोट दवरून दिसपट्टी सतावणूक, मात हांगासर परप्रांतीयांची स्थापणूक करून वोट बँक तयार करप चल्लां काय कितें हो प्रस्न। प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने।